व्हडलो एक इन्सिडंट घडलेलो आसा, एक ट्रेजेडी जाल्ली आसा आमच्या गांवचो. आणि आमच्या गांवचो एक मित्र, तेजी चली 17 वर्साची, ती कालूच तेजे मरण जाल्लें आसा, सस्पिशियस मॅनरान जाल्लें आसा. जे घरान ते एकलेच असले आणि तेजो बापूय आमचो मित्र नारायण परब, तो जीएमसीन कामाक आसता, तो कामाक गेल्लो. तशीच तेजी बायलूय कामाक गेल्ली आणि चली घरान एकलीच असली. तर दनपारां 2 सुमार तेंच्यांनी फोन केल्लो तेका, पण फोन घेवना. तेच्या उपरांत परतो 3:30 सुमार तेंच्यांनी फोन केलो. तर फोन घेयना म्हणून डावट पडलो म्हणून तेजी चलयेची आवय घरा येयली. तेन्ना घरा येवन पळयत जाल्यार ते बॅडीर अशे मृत्यू अवस्थेत तेंकां मेळ्ळे. आणि अजून तेच्या उपरांत सांजची मागीर बॉडी जीएमसीन हेका पोस्टमॉर्टमाक व्हेल्ली. तेच्या उपरांत आयज बॉडी हँडओव्हर जाल्ली आसा. तर चली, आमी इतले ल्हानपणासान ते चलयेक पयल्ले आसा, एक बरे स्वभावाचे भुरगे आणि सदांच चलतना अशी मान सकयल घालून चलताले. खूब दुख्ख जाता आमकां आयज अशे तरेन तेजे मरण जाल्लें आसा भुरग्याचें. आणि सांगपाचें म्हणल्यार भुरगें तें बरें शिक्षणाकूय बरें आसलें, अंदू 12वेक असले ते, आणि बरें शिकताले. बापायक खूब तेजी चेडवा बद्दल अपुरबाय आसली, खूब तो केअर घेतालो चेडवाचो. आणि आयज अशें घडलेलें आसा, खूब दुख्ख जाता सांगपाक, कित्याक तो बरो आमचो एक मित्र जावन आसा आणि एकूच तेजें भुरगें जावन आसा, तें आयज ना जाल्लें आसा. फॅमिलीचें म्हणणें तेणें तसो स्टेटमेंट करूंक ना, पण आमी तेका विचारलेलें की बाबा कितें जाल्लें अशें भुरग्याचें, बरें सिकनस बी कितें आसलें. तर तेणें सांगलें तशें कांयच नासलें, सारकें नॉर्मल आसलें, कांय सिकनस बी तशें कांय नासलें. कित्याक सकाळी पासून मातशें लेट उठला ते, पण च्या बी पिलां, सगळें तेजे व्यवस्थीत जाल्लें आसा. आणि ह्या दिसांनी घरा आसले, हॉलिडे आसले, म्हणून ते घरात आसताले. तशें सांगपाचें म्हणल्यार लॉक नासलें दाराक, फाटलें दार बंद आसलें, फुडली गेट ओपन आसली, फक्त लॉक नासलें, गेट बंद आसली. सो जे आमकां म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे तेंच्या पेरंट्सा कडल्यान, फक्त गेटीक लॉक नासलें, पण फुडले जे कॅमेरा फुडल्यान घरा फुडल्यान आमी पळयतात, तेंचे कॅमेरा आसा 2, तितून पुलीस जेन्ना काल येयले तेंच्यांनी सगळो फूल पळयल्लो आसा. तितून कांयच अशें कोण एंटर जाता तशें दिसना. हो सादारण 4 घडलेलो आसा, कित्याक जेन्ना आवय तेजी घरा पळोवपाक येयली तेन्ना ते मृत अवस्थेत तेंकां मेळिल्ले आसा. सो तेजे पयलीं जाल्लो जावंक शकता. एक ते 17 म्हणजे आम्ही सध्या इन्व्हेस्टिगेशन चालू आता, आम्ही पीएम बीन केला आता. पीएम ताजे आता तेजो कॉज ऑफ डेट ताजे आमकां रिजर्व दवरला, पेंडींग सीए विसर एनालिसिस. आणि ते दिवस आनी हिस्टोपॅथॉलॉजी रिपोर्ट आसा, तेजे खातीर तेजे पेंडींग रिजर्व. बट आमच्या हितूनच्यान तेजे सगळे आमी पयला, ऑल एंगल्सान आमी तेजी इन्क्वायरी केला, रातभर केला, फूल नायट ते केला. आणि तितून प्लस आमची फॉरेन्सिक टीम बी आमी थंय गेले, एवरीथींग तेजे इच एंड एवरी एस्पेक्ट आमी चॅक केला. आणि ते भुरगे आशिल्ले ते न्हिदलेलेच आमकां हे मेळ्ळें, मृत्यूक मेळ्ळें. आनी तितून आमी ताजे पंचनामा करून, इन्क्वेस्ट पंचनामा करून ती बॉडी मागीर पीएम धाडून जाता. तितून बॉडीचे तरी काय व्हडलें काय एक्सटर्नल इंजरीज काय ना, नो एनी अशें कांयच हें ना, अनयुज्युअल कशें कांय ना. सो हितून आतां पळोवपाक गेल्यार तुका एक्झॅक्ट कॉज ऑफ डेथ आमकां जावचें पडटा, अजून कांय सांगूंक शकना. बट आमी आमचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. पण नॅचरल काय अननॅचरल ती आज काय सांगूंक शकना की फूल आमकां सारको डॉक्टरांनी हे दिवना आमकां ताजो. बट अशें कांयच ताका पयलीं सीक बीन कितें आशिल्लें कितें कळना? ना कांय ना, अशें कांय ना. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विणा मांद्रेकर.